घालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता, सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता, पाताक आमचे सोम्या मी रडता, ओडा मनान तुका लब्धता. सुकून गेल्ल्यो शेण्यो आमी सर जावन आसाव, तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातेव नासाव, भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्याव. सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता, घालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता, सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता, पाताक आमचे सोम्या मी रडता, ओडा मोना तुका लब्धता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, तशेंच भावार्थी भक्तिकानो. सदाकडाच्या 8व्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिढी नेमती तशेंच इतर पिढी नेमती इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना, तस जाल्यार सर्व भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें. प्रते रितीन आस्पत्रेंत आसात, अंतुळणार आसात, इगर्जेक वचूंक जायना, तस जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीक वळख जाल्ल्या परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर विशेश करून हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमच्या बऱ्या भलायकी खातीर, तुमच्या सुटके खातीर, सुडवणे खातीर देवाची भरपूर कृपा बेसांव तुमचे निरंतर देवन येवच्या खातीर विशेष करून तुमच्या त्या सामा खातीर मागता. अर्गा मिस्तिता फबियानी जेसे मेंडोन्सा दोकातार, देवदीन हेनरी मेनेजेस नासिक हाचे मरण असो म्हयन्यास उगडास कडून मिस्तिता जाकिन आनी लॅन्सी क्वार्टर्स आनी कुटाम कॅनडा दुबय, रोनाल्ड सिसिलिया सल्डाना आनी कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासून मिस्तिता लिल्ली सल्डाना मुंबय, किशोर आनी हेराल्ड सल्डानाच्या बऱ्या भलायके पासून मिस्तिता लिल्ली सल्डाना मुंबय, कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सगळ्यांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता लिल्ली सल्डाना मुंबय, देवाधीन हेनरी मेनेजेस असो मरणाचो म्हयन्यास उगडास कडून मिस्तिता जाकिन मेनेजेस कॅनडा, देवाधीन हेनरी मेनेजेस हाच्या म्हयन्याचो मरणास उगडास कडून मिस्तितात मॉली मेलिटा मेलविल मेनेजेस नासिक, अर्गांव मिस्तिता विन्सेंट लोबो पुताक बरी भलायकी फोव केल्ल्याक गोरेगांव ईस्ट मुंबय, तेसांव पासून मिस्तिता विन्सेंट लोबो आपल्या पुता विल्सन लोबोक बरी भलायकी मेळच्या इरेद्या पासून गोरेगांव ईस्ट मुंबय. हे सर्व इरेद्या पासून मागया, आम्हा समेस्तां पासून मागया, जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आस कडून तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा असो, मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो, आमी सर्व दोळ्यां आसून कुडे जावंक नजो, तोंड आसून मने जावंक नजो, हात आसून आमी हात नातलेले बरी जावंक नजो, पांय आसून आमी तोंटे जावंक नजो, कान आसून आमी केप्पे जावंक नजो. म्हणलें सत देवाचें उतर आज सांगतना आमी फळादीक मनीस जावंक जाय. इतेस्त फळ दितले, बरो रूख बरें फळ दिता, तसले बरे व्यक्ती आमी जावंक देवाचें उतर आमकां आपणे दिता.
ह्या देवाच्या उतरा सरी जाल्ल्यांची विचूंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी बरे पण जायते पटी कोट्यो करण्यो आदारन आमी पाड जाल्ले आसा. समेलाकचें बक्षणें मागया. समियान जेजू तुजें उतर आमकां बरें फळ दिवंक आदार दिता. पूण हे उतराचो प्रयोग करूंक आमी सुकून पडलेल्या खातीर पश्चात्तापवता बक्षण्या मोगोन म्हणटा. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. मोगळा जेजू हेरांक उपकारा पडचे मनीस आमी जावंक जाय. पण आमचो स्वार्थ आमचो मोसो जायते पोटी हेरांच्या दुखा कारण जाल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापूर मोक्षणे मोगोन म्हणटा सोम्या क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. मोगळ सोम्या आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर यथेश्ट फळ तूं आशेताय. पूण आमी स्वार्थी जाल्याव आमी आळशी जाल्याव आमी बरे करण्यो करूंक शकूंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापूर मोक्षणे मोगोन म्हणटा सोम्या सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता. सोमिया देवा देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एक बोलू आमच्या ते सवा खातीर गरजां खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा आमचो संसार तुजे मांडावळी प्रमाणे सोडून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवेस्तकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष बगूंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. सिरकाच्या पुस्तकांतले वसाप हालयलेले साळणेंत कोसरो उरता. तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुखी दिसून येतात. कुंभाराचे आयदान बाटयेंत घालून पारकितात. तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या
उलोवपांत जाता. फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोवन येता. तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मोण कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताची वाखाणी करिनाका, कित्याक इस आरेखल्यांची परिक्षा. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक पावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक पावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुज्या नांवाची कीर्त गासूंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासपूर्ण वर्णूंक फावो. मोहनक देवा सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. नितिवंत कचरा माडा परी वाडतलो. लेबोनाच्या देवदार रुखा भाशेन वयर सोडतलो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सां पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन आमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मोरणांक गील सोडलें. ये मोरणा, खंय आसा तुजें जैत? ये मोरणा, खंय आसा तुजें कुंज? पातकस मोरणाचें कुंज आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बळ. पूण आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावानो, थीर रावा, थंडळ नाकात. सर काळी सोम्याच्या कामाक लोबदोन रावा. सोम्या थंय रावून तुमी काडटा ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. हल्लेलुया गावया सोम्याक हरसिया. ताच्या पवित्र नांवाक ओगडीक ओसाऱ्या. हल्लेलुया गावया सोम्याक हरसिया. ताच्या पवित्र नांवाक ओगडीक ओसाऱ्या. मळबाच्याने केतरा परी संवसारांत तुमी परजळतेल्या. जिवी दिता तें उतर तुमी उबान धरतेल्या. हल्लेलुया गावया सोम्याक हरसिया. ताच्या पवित्र नांवाक ओगडीक ओसाऱ्या. हल्लेलुया गावया सोम्याक हरसिया. ताच्या पवित्र नांवाक ओगडीक ओसाऱ्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोपे आसूं. भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. जेजू ही एक वपारी तांकां सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाटवर येतवे. ते दोगूय कणयेंत पडचे नांदवे. एक शिस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता? तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयनातल्या तुवें तुज्या भावाक बाबा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड, उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. बरो रूख
पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता कंटेरेची अंजुरां काडूंक मेळनात वा सारण्ट्याचो दाखो कुंटूंक मेळनात बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेंच भायर काडटा काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो बावर्त्यानो हेची 3 वचपां सिरकाच्या ग्रंथांतलें पयलें वचप संपावलून कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप आनी लुकाच्या सुवार्थेंतलीं वचपां आमी आयकलीं जाल्यार मनशाक पवित्रपणांत वाडोवंक भगवंतपणाचो मुकुट जोडोवंक हीं वाचपां आदार दितात. हर एका मनशाचो ह्या संवसारी जिविताचो शेवट मनशान सास्तीक जिविता कुशीन सोमकोन मेल्ल्या उपरांत सास्तीक जिवीत जवळ जाय म्हणलो इरादो हर एका मनशाचो. सास्तीक जिविता खातीर मनीस ह्या संवसारांत जल्मता आनी मरता. सास्तीक जिवीत मनशाच्या जिविताचो शेवट म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय. देखून देवाचें उतर ह्या दिशेन आमकां उजवाड दिता देवाचें उतर ह्या दिशेन आमकां जाणवाय दिता आनी देवाचें उतर ह्या दिशेन आमकां आदार दिता. हेजे सुवार्थेंतली 3 संगती आमी पळयल्यो जाल्यार जेजू अशें उलयता एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयतवे. आमी पळयता शहरांनी आनी इतर सुवातेनी कुरडे आसात तर तांच्या हातांत एक धवी बडी दितात आनी तो धवी बडी काडून वेता आसतना दोळे आसलेल्या मनशांक कळटा की हो मनीस कुरडो हाका हांवें कुमोग करीत जाय. देखून जायते जण दोळे आसलेले मनीस ह्या कुरड्या व्यक्तीक मारोग उतरोवंक कुमोग करतात. हें पळयलां आमी जायते फावटी शहरांत व्हडल्या व्हडल्या ट्राफिकांनी एकसुरे कुरडे चलोवन वेतना तांचो हात धरून तांकां मारोग उतरोवन दिवचें आमी पळयलां. पूण सैमान कुरडे आसलेले मनीस कितेंच दांटून पडचें भोव उणें. कित्याक तांची मेटां जागृतायेचीं तांची मेटां जाणवायेचीं. दोळे आसलेले मनीस दांटून पडटेत पूण सैमान कुरडे आसलेले मनीस दांटून पडनात. कित्याक तांचे आत्मीक ते दिश्ट दिवचे दोळे भितरले तांकां जाणवाय दितात. खंय थोड्या फिरगज्यांनी हांवें पळयल्लें आसा कुरडे जल्मात जावन आसलेले सकाळीं उठून नाणयेक भितर सगळें उदक भरचें ताजे उपरांत माडाचीं मडलां पडलीं जाल्यार तें हाडून येवचें तें कातरचें आनी तें आट्टी म्हणून दवरचें. मासले सोम आपली आयलो जाल्यार वचून मासली हाडचें मासली सुटी करचें मातरणी आळेन वाडचें कडी करचें दोळे दिसनातलेल्या एका व्यक्तीन करचें हांवें पळयलां. सैमान कुरडो सकाळीं उठोन 5-6 महिला आसलेल्या त्या इगर्जेक दिसपट ते मिसा वचून फाटी येवचें हांवें पळयलां. जिवितांत एक दिसपणी खंयच्या रिक्षाक जावं दी बायकाक जावं दी बसाक जावं दी आदळनासतना शबीतेन घरांतून सुटोन शबीतेन इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवन शबीतेन आपल्या घरा फाटींक गेल्लो व्यक्ती. पूण दोळे आसले जायते फावटी बायक आपटोन गी रिक्षा आपटोन गी पडलेले जायते जाण आसात.
कित्याक तांचें कुडीचें कुरडेपण तांच्या आत्म्याक अडकळ जायना म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय. देखून एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाटवर येतवे म्हणलें जेजूचें उतर सैमीक वा कुडीच्या कुरडेपणा विशांत न्ही, आत्मीक कुरड्यापणा विशांत जेजू हांगासर उलयता. जर तर एक मनीस आत्मीक संगतीन कुरडो आसा, ताका देव कितें म्हण खबर ना, देवाचें उतर कितें म्हण तो नेना, देवाचे उपादेश कितें म्हण तो नेना, आनी देवाच्या त्या आत्मीक संगतीक तो गुमान दिना जाल्यार ताच्या सगळ्या संवसारी जिवितांत देवाच्या संगतीक तो लेखिना जाल्यार, सासणाचें जिवीत आसा म्हण तो पातयेना जाल्यार तो एक मनीस आत्मीक कुरडेपण आपणायलेलो मनीस. आनी हो आत्मीक कुरडेपण आपणायलेलो मनीस सर्गीच्या राजा कुशीन सोमकोंक वता त्या मनशाक कुमो करूंक साध्य वे बिलकुल साथ दिना. हो आत्मीक कुरडो आनी एका कुरड्याक सर्गीची सतां जाणां जायनातलेल्या, देवाची वळख नातलेल्या वा देवाच्या उतराची वळख नातलेल्या त्या मनशाक सासनीक जिविताक कुशीन सोमकोंक व्हरूंक साथ दिना, असाध्य. देवाच्या उपादेशांतून पयस आसलेलो व्यक्ती देवाचे उपादेश पाळी नातलेल्या त्या मनशाक कुमो करूंक बिलकुल साध्य ना म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर आज आमकां दिता. देखून तुवें पयलें देवाचेर पातयणी दवरिसय, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरिसय, सर्गीच्या संगतीचेर तुवें भावार्थ दवरिसय आनी त्या भावार्थान जिवन त्या भावार्था प्रमाणे भावार्थ नातलेल्या त्या व्यक्तीक तुवें भावार्थ दिजय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. दुसऱ्यान तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, पूण तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळय नातलेल्या तुवें तुज्या भावाक आळे राव बाबा तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूं म्हाका सोडूं म्हणून तूं सांगचें कशें? तूं कापटी जाताय. तुजे थंय पातकाची रास आसा, तुजे थंय वायट सो बरो आसा, ह्यो सगळ्यो धरून तुवें आनेकल्याक तिदूंक साथ दिना. तूं सोरो पिवन मार्गार पडताय आनी तुज्या पुताक म्हणटाय तूं पिवन वचो, सोरो पिवन वचो आनी सोरो जिवाक मारेकार म्हूण तूं सांगशी जाल्यार तूं कपटी. पयलें तुकाच तूं करेक्ट कर, तुकाच तूं सारकें कर. सोरो पिवचें सोड, आमाल पिवचें सोड, उपरांत हेरांक बूत सांग आनी तो वळ तुज्या उतराक मोल आसतलें. नांतर तूं पातक करताय, तूं पातकाच्या पणांत आसाय आनी हेरांक तूं बूत सांगताय तर तूं कपटी जाताय. तुका सोरची सवय आसा आनी हेरांक सोरी नाका म्हणटाय. तुका आमाल पिवन मार्गार पडची सवय आसा आनी तूं हेरांक आमाल पियनाका म्हणटाय. तुका बिडी सिगरेट पिवची सवय आसा आनी तुज्या लंग्साक इफेक्ट जाला आनी हेरांक तूं बिडी सिगरेट पियनाका म्हणटाय. तुका राग येता आनी हेरांक तूं राग करिनाका म्हणटाय. तुका मोसर आसा, मोसरी तूं आनी हेरांक तूं मोसर करिनाका म्हणटाय. तुजे थंय घात आसा आनी हेरांक घातकी जाय नजो म्हणटाय तूं, तर तूं कपटी. देखून तुजें तें कपटपण थंयसर दिसून येता. तूं पयलें आपणाक सारको कर उपरांत तुज्या भावाक या भयणीक सारकें करचें प्रयत्न कर. तवळ तुज्या उतराक तें मान आसतलो, तुज्या उतराक गन आसतलें आनी तुज्या उतराक मोल आसतलें आनी तुजें उतर खंडीत तें पाळूंक शकतलें. नाजाल्यार म्हणटले म्हाका सांगूंक तूं कोण? पयलें तुकाच तूं पळय, तुकाच पयलें तुका सारको करून घे, उपरांत म्हाका बूत सांग म्हणटले. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन, देखून आमी कपटी जावंक नजो. हांव भाग्यवंत, तूं पातकी, हांव सर्वस्व, तूं कांयच न्ही म्हणलें चिंताप आमचें थंय आसूंक नजो. आनी आसा जाल्यार हांव एक खंडीत कपटी जाता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. तूं प्रामाणीक वे, तूं सत्य वे, तूं पातक करिनाय तर हेरांक बूत सांग. तुज्या त्या प्रामाणीकपणाक शाबासकी फावो जाता. नांतर तूं कपटी जाताय म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर दिता. बरो रूख पाड दिना. तुमी जाणांत नारळाचो माड कादऱ्याचें फळ दिवंक शकना, नारळाचो माड नारळत दिता. आंब्याचो रूख गोडकाचीं फळां दिवंक शकना,
आंब्या सुरूक आंब्याचोच फळ दिता, कादऱ्या सुरूक कादऱ्याचें फळ दिता, गोडका सुरूक गोडकाचें फळ दिता, कांटेरीक कांठी दिता आनी तशेंच दाख्याच्या वालीर दाखवाल मात्र येता. देखून तुजें व्यक्तित्व कशें तशेंच तुजें व्यक्तित्व भायर दिसून येता. मनशाचें लक्षण ताजें तोंड पळयल्यार कळटा की तो कसलो मनीस म्हणून. तुज्या भितर कपटपण आसा जाल्यार तुज्या तोंडान दिसून येता. तुजे भितर मोसर आसा जाल्यार तें मोसरीपण तुज्या तोंडान दिसून येता. तुजे थंय एका रितीचो घात आसा जाल्यार तो घाती तुज्या तोंडान दिसून येता. आनी तूं चिंताय म्हाका हेरांक कांय कळना म्हजे भितरले गूठ म्हणून. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, उडासता वरा. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेंच भायर काडटा. कितें काळजांत आसा तेंच तो तोंडांत उसारता. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, थोड्यांची जिणी रीत तशी. थोड्यांच्या घरा गाळी शिराप पोजडी उतरां सोडल्यार बरीं उतरां येनात. आनी तशें जाल्यार कुटुंबांत जल्मून वाडिल्ल्या मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरचीं तसलींच गलीस गाळी शिराप पोजडी उतरां. आनी बऱ्या कुटुंबांत बागेवन कुटुंबांत आनी बऱ्या आशिर्वादाच्या उतरांनी बऱ्या उतरांनी जल्मल्ल्या त्या कुटुंबाच्या संद्यान कधीकच पाड उलयल्लें आमकां आयकूंक मेळना. हांव जाणा थोडे फावटी एक बरो व्यक्ती बरो भुरगो ताच्या घरांत कांयच पाड गाळ जावं दी, शिराप जावं दी, वायट उतरां जावं दी, पोजडें जावं दी, ताच्या घरांत कितेंकच ताका आयकूंक मेळ्ळें ना. पूण ताचो एकलो इश्ट आशिल्लो, तो ताका बद्द विरोध. ताच्या तोंडांत तावन केदेंकच बरें आयिल्लें ना. ताच्या तोंडांत पोजडीं उतरां, गाळी, शिराप, वायट हें निरंतर येवन आसलें. आनी एक फावटी हे दोगी उलोवन आसतना ह्या ताच्या इश्टाक ताणें म्हळें, कांयच वायट उलयनासलेल्या त्या इश्टाक ताणें एक पाड गाळ दिली. पाड गाळ दिली आनी ताका मस्त बेजार जालें. आनी तो घरा पाटी आयलो आनी आपल्या आवय लागीं म्हणालो, मम्मे हांवें केदेंकच ताका पाड उलोवंक ना आनी कांयच हांवें वायट करूंक ना, पूण ताणें तसली एक कठीण एक पोजडी गाळ म्हाका कित्याक दिली. तो आवय म्हणाली, तूं वाडिल्लो रीत आनी तो वाडिल्लो रीत विंगड. ताच्या कुटुंबांत ताच्या घरा तसलेच गाळी शिराप पोजडी नाका जाल्ली उतरां आयकून तो वाडला जावंक पुरो. आनी तूं बऱ्या बागेवंत उतरांच्या कुटुंबांत वाडलाय. देखून तो तशें उलयता आनी तूं अशें उलयताय. देखून ताच्या उतराक तुवें वायट चिंतीचें म्हणना. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, अशें जायते परी घडटा. हांवें पळयलें एक उतर प्रायाची स्त्री तिच्या सुनेक तिणें सोंच्यो गाळी संवसारांतल्यो खंयच्योच स्त्रियो त्या नमुने गाळी सोंच्यो नात. त्या नमुनेची कोठ्यो पोजड्यो नाका जाल्ल्यो मेळ्यो गाळी त्या सुनेक ती सेवताली. गाळी सोंच्यो भिरांकूळ. ती कितलेंय बऱ्यांतलें बरें रांदून दिवं दी, कितल्याय बऱ्यांतलें बरें सेवा करूं दी, कितल्याय बऱ्यांतलें बरें तिचो मोग करूं दी, पूण ह्या मांयक त्या सुनेक पळयल्यार जायना, गाळीत गाळी. आनी एक हांवें मांयक पळयलें, ती उतर प्रायेची, पूण कितोय राग येवं दी, कितलींय बेजार जावं दी, पूण तिच्या तोंडांत तावन एक गाळ जावं दी, एक पोजडें उतर जावं दी, एक वायट उतर जावं दी, एक नाका जाल्लें उतर जावं दी, एक तोंडांतलें भायर आयलेलें हांवें पळोवंक ना, म्हज्या जिवितांत पळोवंक ना. कसल्या अपुरबायाचें. तिका राग येवंक पुरो, मोसोर येवंक पुरो, सकट आसूंक पुरो, पूण तसलें एक उतरां तोंडांतून केदीकच भायर आयलीं नात. कित्याक तसली वाडलेली रीत म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून आमी आमच्या काळजाच्या भंडारांत कितें बरोवन दवरता? आशिर्वाद शिराप. जर तर आमच्या काळजाच्या भंडारांत आमी आशिर्वाद बरोवन दवरता जाल्यार आमी आशिर्वाद दितले.
जर तर आमच्या काळजाच्या भंडारांत आमी शिराप बंद दवरता तर आमी शिराप दितले हांव देखून जे कितें आमच्या काळजाच्या भंडारांत आमी बरोवन दवरता तेंच आमी वोंगता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आयच्या सिराकाच्या पुस्तकांत हालयलेल्या साळणेंत कोसरो उरता हालयलेल्या साळणी आमी सदांवत बिल्डींग बांदतना रेंव साळटा सारून करची जाल्यार रेंव साळटा रेंवेंत ओडफातोर आसात कोसरो आसा तो साळटा आनी हालयलेल्या साळणेंत बरी रेंव सकयल पडटा आनी कोसरो पुरो जमो जाता आनी तो कोसरो आमी भायर उडयता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुखी दिसून येतात मनशाच्या उलोवण्यांत चड सुखी दिसून येतात ताची ती पॉजिटीव उतरां ताच्यो त्यो गाळी ताच्यो त्यो सिराप देखून जो मनीस भोव उणें उलयता ताणें भोव उणी पातकां करचीं जो मनीस चड उलयता ताणें चड पातकां करचीं म्हणटा कांय एकलो जाणारी देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कुंभाराचें आयदान भट्टेंत घालून पारकितात म्हळ्यार कुंभाराचें आयदान बरें जाल्यार तें आकार दिवन वता दवरल्या उपरांत अशेंच विकिनात तें गुडांत घालतात गुडांत इट्यांचो व्हडलो गूड करन ताच्या भितर दवरन ताका लांकडां घालून उजो घालतात आनी ते उज्यांत बरें तें थापता आनी उपरांत टायन 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 घट्ट जाता तें भट्टेन म्हणटा ताका भट्टेन म्हळ्यार गुडांत उज्याच्या एका गुडांत तें घालतात तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यांत जाता तेच परी मनशाची परिक्षा पळया सगळ्या सडावत मनशां ताच्या उलोवण्यांत ताणें सुकोवन पडचें उलोवण्यांत ताणें पातकां करचीं कशें हालयलेल्या साळणेंत कोसरो एकठांय जाता तशें मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुखी दिसून येतात कशें कुंभाराचें आयदान बट्टेन घालून लासतात तवळ तें घट जाता त्याच मापान मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यांत जाता देखून आमी जागृत रावूंक जाय देखून एक सांगणी आसा थिंक बिफोर यू स्पीक म्हणून थिंक बिफोर यू स्पीक आनी सी बिफोर यू जंप थिंक बिफोर यू स्पीक म्हळ्यार तुवें उलोवच्या पयलें चिंती जाय उठच्या पयलें पळय जाय कितली रूंद आसा कितली गूंड आसा म्हूण तुवें पळय जाय उपरांत तुवें उडय जाय त्याच मापान तुवें उलोवच्या पयलीं चिंतूंक आसा वट्रासी उलयल्यार जायना देवान म्हाका जीब दिल्या देवान म्हाका तोंड दिलां म्हळ्यार कशेंय उलयल्यार जायना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून फळां वरवीं रूख कसो वाडला म्हूण कळोवन येता तेच परी मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मोन कळटा आमी पळयता आंब्याचो रूख ताचे आंब्याच्या रुखा वरवीं आंब्याच्या फळां वरवीं आंब्याचो रूख म्हणटा आमी बबड्याच्या फळां वरवीं बबड्याची वाल म्हणटा आमी अळसंद्याच्या फळां वरवीं अळसंद्याची वाळ म्हणटा आमी तशेंच काजूच्या फळां वरवीं काजूचो रूख म्हणटा आमी तेच तुज्या उलोवण्याच्या त्या बळान तुज्या उलोवण्यांत तुजें मन कसलें तुजें व्यक्तित्व कसलें म्हणून आमकां दिसून येता देखून मनीस उलोवच्या आदीं ताची वांकडणी करिनाका कित्याक इस रेखल्याची परिस्थिती देखून कोणेय मनशा लागीं साळावळ नासतना ताणेचें उलोवणें आयकनासतना आमी जजमेंट दिवंक जायना तो बारी बरो म्हणून आमी म्हणूंक जायना ताची चळावळ कर ताचें उलोवणें आयक ताका पारकी ताच्या उलोवण्यान दिसून येता तो चीट करतलो गी करनातलो गी म्हणून देखून सारकें पारकी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जाणटे जावंक जाय ह्या विशयांत देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत सांपावलो कुडीन घरां बरोवन म्हणटा बोवा पुरबायन आमची विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडोवन येतली जैतान मरणा गिळून सोडलें ये मरणा खंय आसा तुजें जैत ये मरणा खंय आसा तुजें खूंस आमच्या भाग्यवंतपणाचे जिणये वरवीं आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं आशिर्वादाचे जिणये वरवीं बऱ्या आमच्या फळां वरवीं आमी भाग्यवंत जिणेंत जिवंक शकतले हांव तवळ आमी पातकाचो नाश करतले हांव पातकाचें मेळेपण नाश करतले हांव पातकाची शिक्षा मरण नाश करतले हांव आनी म्हणटले हांव जैतान मरणा गिळून सोडलें ये मरणा खंय आसा तुजें जैत ये मरण आसा खंय आसा तुजें खूंस वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसले जैतेवंत मनीस आमी जावंक जाय बऱ्या कर्ण्यांनी बऱ्या फळांनी नेटयलेले व्यक्ती जावंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवन दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन सतमंता देवाक सर्वदेदारा बापा सर्गानी भितर विचारसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक जगल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे संभवलो आमकां मर्यादां जल्मलो 5 मिलगांनी कोसोसले ताका क्रुसा जोडलो तो मिरवाणी ताका निगे पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवान जालो सरकार सोडलो सर्वदेव देवा बापाच्या उजव्या बसला
थंय तांचे मेल्ल्यानी मत्सबे ग्रतलो सत्मंता पवित्रात्म्या कतोलिक पुइसबे भक्तां सेक्तार पदकाचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मगळ बाबडीनो आमी उसारलेल्या त्याच त्रिंदा दिवयल्या बावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तुमची सभा बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुझ्या पुताच्या सोडणीची बरी खबर संवसारभर प्रगट करच्या. आमच्या बाप सैबाक आणि समेस्त बिस्पांनी समेस्त याजकांनी आणि धार्मिकांनी सुमयेच्या दुसऱ्या येण्याचो बरवसो उसारून आपले जिणी देखी मरिफात लोकांकत मी रितीन सुमयेच्या येण्याक तयार करून कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राचे मुखेली आणि अधिकारी थंय निस्वार्थी मनोभाव आसा कर. तांणी तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रमाणीकपणी करूंक आनी सेवेच्या मनोभावान लोकांचे आनी समाजाचे उदरगते खातीर वावरीशें करून यथेश्ट देण्यानी फळांनी तांकां बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबाच्या संस्थांनी एकामेका हात धरून निस्वार्थी मनोभावान कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आपलो तांकां पुरतो सहकार दिवंक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तांकां बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणीक तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण दिता हांव. तांचे कस हळू कर. ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी लाभय. संगतास तांची मोगान सेवा करची सेवा साकरी करूंक तांकां आमकां उर्बेन बर तशेंच तांची सेवा साकरी करतल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी तशेंच युवाजनांनी बरी वाट धरून बऱ्या गुणांनी शिगुणांनी वाडोवन बरीं फळां दिवचे बरे व्यक्ती जावंक आनी बोवल्या बरी जीव जिवंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हेमिसाचें बलिदान भेटयतल्या माध्यमा मुखांतर हेमिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एका भक्तिकांत तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी पर गांवांत असलेल्या राखणी संभाळ तांच्या वावरांत भद्रती आनी यशस्वी फावो कर. कुडयेत्मेची हवगसाय हर एकल्यांक फावो कर. हर एकल्यांचे जिवीत नंदन कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडे बर मावनपणी आमच्या गरजां खातीर खासगी गरजां खातीर विशेष करून मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास काडया तांचे बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी दिन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसा हांव. आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उतराच्या प्रेरणान यथेश्ट फळादीक जायशें कर म्हण आमी मागता हांव. आमचीं उतरां यथेश्ट फळ दिवचीं तसलीं बरीं उतरां जावंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्व समची मोगाळ बापा काणीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांची तुजी बेसांव जिजून भेटयलो पुरसारपना आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून पेन्यातय आमी उदार जावच्या आदार दितून येवं माया मोगान. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमेक आमच्या हक्का पवित्रतेच्या वाताक सरस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाखोवचो वायन तूं आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून
ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Hovi, hovi, hovi दळबारांचो सर्वेस परतू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पून सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पून सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच प्री जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्यात तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पसूत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगुट परगटुया. जिजू मेलो, जिजू जीवन जाला. जिजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपण समी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरे देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान सुचे भाग्यवान धर्मदता भाग्यवान जुतात देव आनी सर्व गळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मोतीन दवरन बऱ्या रुखाबडी बरें फळ दिवचे व्यक्ती जावंक देवा स्वादारांनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे भक्तीन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेली आमचिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्या वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दे करुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर.
देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. ही शिडीचे जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका खवना पूण तुजे कासून म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ बाबडीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळो सुमयाचें मांस उंड्या रुपी सेवंक आमकां साथ दिना. आत्मीक रुपान सुमयाक आमचें कर्ण घेवचो प्रयत्न करया. अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. काळीज म्हजी राखून आसा सोमिया तुझ्या येण्या. आत्रेगान हांव लालेवन आसा दर्या तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत ह्या प्रकाश तुजो फांकय. सर्गीच्या त्या जेवणाक तुज्या सोमया म्हाका बसय. प्रार्थुया. कगुळदर आमच्या भोवमोगाळ बापा आनी देवा, सुडवण दितल्या देण्यात तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच त्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटू दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मगळ बाबणीनो भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयता. देवाचे भरपूर आशिर्वादा तुमचेर मागता. मिसाच्या बलिदानांत भाव विजय संगीत दिवन आमकां कुमो केल्ल्या भाऊ क्लिफी तुजो उपकार बावडटा. तशेंच सदांच आमकां दिसपडटे मिसाक कुमो करतात भयण विल्मा भाऊ जॉयसन तांचो उपकार बावडटा. हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तुमी पळयजे म्हणल्यार येऱ्याद्यान मिसाचें बलिदान भेटयजे. देवाचें उतर आयकजे म्हणल्यार येऱ्याद्यान प्रति सेवा दिता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गांगुळी अविनाश गांगुळी कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाचे आशिर्वाद मागता. मोगाच्या भावना भयणीनो आमी तुमचे खातीर सदांच मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. ह्या पुनदाळांत तुमकां जायते बरेपण फावो जालां. फाटल्या जायत्या वर्सांत तावन प्रतिरितीन कोरोना आयिल्ल्या उपरांत जायते बरेपण ह्या माध्यमा मुखांतर देवाच्या उतरा द्वारी मिसाच्या बलिदान द्वारी तुमकां फावो जालां. तुजो उपकार जावन फुल्ली फुलाची पाकळी आमची इस्कलाच्या योजना कुमो करूंक तुमकां हांव आपणे दितां. अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले जाता, ताका तुमी फुल्ली फुलाची पाकळी धाडून कुमो करात म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बगोवया. 7 दीस जालीं ती बिगल्या आनी आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. भावार्थ आमचो जळोवन उजवाड आमचो फांकोन नैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासो वावरून नीती पासो झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगान. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी जासो शेखर सदांका. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ.
थर आमी आसो जिये कर सदांकाळ मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरी आशीर्वादी आमकां दोगीन कुर्साच्या गुरवेनी आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.